सामातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. ही खबर आयकताच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वर विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत थावन पांय वाटेन हारी हारीनी ताची फाट धरून गेलो. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांसमूह देखताच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें घूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडन सोड. हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांय पोनी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडन दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी भारांदाली भਰਨ काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता.